ह्या दिसान विश्वजीत आणि तुम्ही वांगडाच चडशे हे करता केन्ना पयस जाल्ले तर केन्ना पयस जाल्ले सर लोक घेऊन तुम्ही येयला आणि मागीर पयस म्हणता आता अरे पळय आमी सर्टन एक गोष्टी खातीर ओपोज केल्लो ओके कळ्ळें जे आमच्या स्थानिकांक लोकांक नाकाडले आनी तेका लागून म्हाका दिसता सगळे लोक भायर सरले आनी जेन्ना लोक भायर सरता तेन्ना जबाबदारी आसता एका आमदाराची ते लोकां वांगडा रावपाची आनी ते तेणी एक्सेप्टूय केलें आनी तेन्ना मागीर सोमतें सांगलें हांवें की बाबा त्या रिस्पेक्ट पयलीं आसलो आनी तो आनीक रिस्पेक्ट वाडला म्हणून म्हणजे तितून लागीं येवप पयस येवप कितें जालें तर सो धरणाक बसले जाल्यार रिस्पेक्ट वाडटा धरणाक बसले म्हणजे धरणाक पर्टिक्युलर एका सब्जेक्टाचेर बसले आख्खे तेच्या सिस्टमाचेर वा तेच्या विरोधान बसोंक नासले सो तेणी ते एक्सेप्ट केले बाबा ते सारकें नासलें म्हणून सो ते आतां कितें म्हण एक्सेप्ट केलें तुम्ही कितें जादू विकल तेजेर हांव जादूगर को दिसता नो अशें दिसता आतां विश्वजीत इतलो लागीं घड जालो तुमकां समतोच म्हणून पळय लागीं सगळेच आसले पयलीं वचून अजूनय आहात सगळे एसेंब्लीन सुद्दां तुमचो जीत जीत म्हणून नांवाचो जॉब करता तो म्हणून जीत बाब पूण तुमी म्हणटा की भंय काय accept जादू कितें केलें भंय काय जादू ना तशें पळय कांय पळय सगळे जाण आमी वांगडा रावन कामां हांवें त्या दिसाय म्हटलां सगळे जाण एज अ फॅमिली सगळे वांगडा रावंक जाय डिवेलॉपमेंटा खातीर गोंयच्या खातीर आतां खंय तरी चुकता कोण कितें तरी बाय मिस्टेक कितें जाता जाल्यार पॉयंट आवट करपाचें कर्तव्य आमच्या एरियेन जे जर कितें रॉंग जाता जाल्यार ते डेफिनेटली पॉयंट आवट करूंक जाय आनी म्हाका दिसता ताका कळ्ळें बाबा ते थोडे गोश्टी आसले ते रॉंग आसले सो रेक्टिफाय करपाची गरज आसा हांवें म्हाजें तुमी एंटायर आख्खे तो आंदोलन म्हणटात तुमीच म्हणटा आंदोलन सो आमी जे भायर सरलेले तो म्हाजें प्रत्येक भाशण तुमी आयका कितें बायट सुद्दां दितना म्हाजें क्लियरली हांवें म्हटलां डिवेलॉपमेंटाक आमचो विरोध ना पूण आमकां स्थानिकांक लोकल बॉडी आनी लोकल एथॉरिटीक वांगडा घेवन लोकांचे पयलीं हित कितें आहा लोकांक कितें जाय ते पयलीं फायंड आवट करपाची गरज आहा लोकांक कितें जाय ते आमी पयलीं पळोवया डेव्हलपमेंट डेफिनेटली करा तुमी पूण लिमिटेड हितून पूण लोकांची प्रायोरिटी धरून फुडें सरपाक जीत बाब तूं आतां म्हणटा एज अ फॅमिली तुमी सगळे वांगडा वयता आयजूच तुमी ह्या दिसांनी तुज्या एका फॅमिलीच्या मेंबराचेर खूब टिका जाता ते कशें पळयता तुज्या भावाचेर टिका कोणाचेर जाता तुज्या भावाचेर एका मिनिस्टर सगळे भाव म्हजे कोण सो गोविंद गावडे एका सायडीच्यान दुसऱ्या सायडीच्यान तुजो दुसरो भाव जाल्यार तो वड करता पळय तिसरो आहा तो तुमचोच सुदीन ढवळीकर पळय टिका ही हेचेर तुका त्या दिसाय सांगलां कितें फॅमिलीन जेन्ना एकी कडेन आसतात तेन्ना खंय ना खंय वयर सकयल जाता पूण तूं बसलो तेंच्या बराबर आनी बाबा हें कितें चलना तुवें बाबा आमी न्यू आमदार आनी नवीन आहा आमी तांकां घेवन बसप आनी कॉम्प्रोमायज करप ही आमची लेवल फॅमिली तेंची पार्टी सेपरेट आहा पार्टी लेवल तेंच्यांनी डिस्कस करूंक जाय सीएम आहा सीएमान बसून तेंचे कितें आहा तें उलोवंक जाय हांव उलोवपी कोण न्हू तुज्या फॅमिलीचेर म्हटलां हांवें तें कांय उलयना तुवें फॅमिली म्हटलां बरें फॅमिली आसल्या फॅमिली आमी डिस्कस करता दोगांय कडेन आमी उलयता बरे भाशेन उलयतात न्हू तेतून कितें अशें घडचें तुका दिसता अशें घडचें न्हू घडचें ना घडचें तेंकां विचार म्हाका विचार ना